एम ब्रिगेडियर NK खजूरिया, आई एम DDG रिक्रूटिंग ZRO पुणे। ये डिस्प्ले इसलिए किया हुआ है, बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें ताकि हम अवेयरनेस ला सकें, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ गोवंस, बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इन पास्ट last 8 months I have been here and I am seeing that the Goan vacancies are not being fulfilled. So this time we have made our endeavor to encash this opportunity of Army Mela and do the rally here at Goa. That is on 12th and 13th at Ponda we are doing, and hopefully I think that we will get a very good response because a lot of queries have been coming here. People have been asking, and not only that, my director Paramjit, he has gone to the North Goa, South Goa and to the remote areas and he has published this material. So hopefully I am positive and confident that this time we will be able to encash and ensure that the people are enrolled. And especially what happens in the past, what we have seen, there has been very less response as far as Goa is concerned.
മതസ്ഥരുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ. വർണ്ണം വേറെ, ഭാഷകൾ വേറെ, സംസ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം, എങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാർ. ഇന്ത്യ ഓ ഇന്ത്യ, ഓ ഇന്ത്യ, ഓ ഓ ഇന്ത്യ, ഓ ഇന്ത്യ, ആർഷഭാരത സംസ്കൃതിക്കുണ്ടായിരമല്ലയ്യായിരം അബ്ദം പിന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം. ആർഷഭാരത സംസ്കൃതിക്കുണ്ടായിരമല്ലയ്യായിരം അബ്ദം പിന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം. ഏതെല്ലാം എന്തെന്തെല്ലാം അധിനിവേശം, സാമ്രാജ്യത്വം, എങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ എന്നും നിലനിന്നു, എന്നും നിലനിന്നു. ഭാരതമണ്ണിൽ മാനം കാക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ രണഭൂവിൽ ആയിരമായിരമല്ലോ നമ്മുടെ ധീരഭടന്മാർ ത്യാഗമടഞ്ഞു. അവരുടെ രക്തം ചിന്തിയ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഉറക്കെ പാടിയിടേണം നമ്മളൊരിന്ത്യ. बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त. India, oh India, oh India, oh oh India, oh India, oh India, oh India, oh India, oh India, oh. बरे असले किती किती पळयले अशे वेगवेगळे स्टंट्स आनी आतां आमकां कशें सेल्फ डिफेन्स करूं शकता ते आमकां नवे नवे हे मेळ्ळे आनी अशें नवें कितें तरी पळोवपाक तुमकां एक्सप्लेन करूंक मेळ्ळो न्हू हय तुमी करतले अशें जाल्यार अशें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या करून खूब बरें आसलें. हांगासर बरे बरे स्टंट जाला. खूब आर्मीचे आमकां खूब इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें काय गन्स आसता कितें कशें यूज करपाचें बी आनी बरे बरे स्टंट्स जाले. सगळ्यांनी खूब एन्जॉय केलें आनी मजा घेतली. तुका इच्छा आसा आर्मीन जॉइन जावपाची हय हय आमी खूब हॅप्पी आसा की आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी हें पळोवपाक आनी आमकां कळ्ळें की कशें डिफेन्स दिवप कोण हे स्टंट्स पळयले आमी एन्जॉय केले खूब. येस इट इज अमेझींग वॉचिंग दीस आर्मी रिलेटेड मिन्स आर्मी रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल्सो वेरी ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स. हे पळोवपाक बरें आशिल्लें. फर्स्ट टायम अशें गोव्यान जालां आसतलें की आमकां हे पळोवपाक मेळ्ळा. आमी NCC घेतली म्हणून आमकां हे सगळें पळोवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. हांव फुडें चिंत्ता की आमकां बरें आनी पळोवपाक मेळचें. बरें बरें हांगासर स्टंट जाले ते बरें आसलें. हांव केन्नाच विचारचें ना. बरें हे डिस्प्ले तेंच्यांनी कित्या खातीर केला तुमी जाणा ना हां ते प्रोत्साहन दिवपाक भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यांक तर तुमी आर्मीन जॉइन जातली जातली
मोटिवेट करपाक दिला तुका इच्छा आसा आर्मीन घेवन जावपाची हय जात हां हय धीरे धीरे